नमस्कार. आयच्या मणकामत्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. जायते जाण जायते फावटी म्हाका म्हणटाले की गोंयांत जायतीं चलचित्रां येतात, पूण हांचेर तूं कित्या पासत कार्यावळ करिना. थोडे फावटी आमकां तसो योग मेळना, थोडे फावटी आमचे थंय डायरेक्टरांची मागणी आसता की ही कार्यावळ तुवें करची. आनी आयज तेच भाशेन ही कार्यावळ आमी मुखार व्हरता आसतनाच आतांच रोखडेंच एक चलचित्र आमच्या मुखार येवचें आसा, नशा. आनीक हाचो प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर एडिसन गॉमेज आयज आमचे बरोबर आसा. तेच बरोबर ताचो एक मुखेल कलाकार अमोद म्हाड्डोळकर आयच्या ह्या कार्यावळींत हांव तुमकां दोगांकूय माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता. एडिसन बाब, अकस्मात ह्या पिक्चराचो तुका मोग सो अकस्मात हें पिक्चर काडीनशें तुका कित्याक पसत दिसलें? हें पिक्चर एक्चुअली मुगे फ्रेंडालें जें नांव पी आग्नेल फेर्नांदीस आनी तो गांवांत मोडगोंचो. माय पार्ट वॉज टू बी वन ऑफ द फायनान्सर्स. थिंगा 10 जाण फायनान्सर आहलोले आनी सगल्यांनी मागीर लास्टार बॅकआवट केलें. सो द क्लायमॅक्स आनी ही स्टोरी हितूला हें आहली सारकी इंट्रस्टींग एंड दीस क्लायमॅक्स इज बेस्ड ऑन अ ट्रू फॅक्ट. आनी हें मुखार वचपाकू आग्नेलूय सायड जालो. सो हांवें म्हणलें यू डोंट वरी अबाउट दीस थिंग, वील कंटिन्यू द प्रोजेक्ट. आनी कशें करून टायम लागलो आमकां म्हणल्यार तें जालें. हय, म्हणजे सुरवातीक ह्या प्रोजेक्टाचो खर्च कितें सुमार आसलो? कितले? बजेट वॉज ओवर 50 lakhs. ते तितले पयशे एक रिक्वायरमेंट आहलो कितले वी हॅव गॉट कॅरेक्टर्स ऑलमोस्ट मोर दॅन 300 ऑन द स्क्रीन. आनी आमगे हें आहलोलें एंड दीस इज अ एक्शन फिल्म. सो एक्शनाक जायते पयशे लागताय आनी यू नीड लॉट ऑफ प्रॉप्स प्रिपेरेशन. आनी आमोदानूय आय थिंक ही इज देर इन एटलीस्ट 5 sequences. आनी तेन लायक वी यूज टू प्रॅक्टीस बिफोर. प्रॅक्टीस करता तेन्ना वी टूक अ प्लेस फॉर अरावंड 2 months. आनी जे फायट्स हाचेर तुका ऑडिशन बी करचें पडलें? 2 ऑडिशन केल्ली आमी. एंड फॉर दीस कॅरेक्टर दीस फिल्म इज टोटली अ विलन बेस्ड फिल्म. आनी हो कॅरेक्टर हितू स्ट्रॉंग आसपा जाय आहलोलो. वी वॉन्टेड समवन विथ अ फिजिकल टफनस. द रोल वॉज दॅट डिमँडींग. सो मागीर तेन्ना लायक वी डीड ऑडिशन्स आनी आमी मेळोंकू ना कोणूच. देन आय केम टू नो दॅट देर इज अ पर्सन हू वॉज 5 times मिस्टर गोवा आनी ताका हेचो रोल करपा इंट्रस्ट आहली. सो कोण तरी फोटो धाडले हेजे एंड वी टूक हीज ऑडिशन आनी ही टूक ट्रेनींग फॉर 1.5 months. अमोद, म्हाका दिसता हें तुजें पयलेंच पिक्चर. हय. ह्या आदी तुका पिक्चराचो असो मोग जावं उमेद जावं आपणें फिल्मां करचीं अशें केन्ना तरी दिसतालें? म्हाजें पयलीं पासून स्वप्न आशिल्लें. जेन्ना हांव स्कुलान शिकतालो तेन्ना सलमान खानाची बीन मुवीज पळयतालो आनी तेका एक्चुली तेका पळोवनूच तेजी बॉडी पळोवन हांव जिमान एक्सरसायज करपाक वा वा वयतालो. वा वा. आनी तेज्या मागीर म्हाका अशें दिसलें की म्हाका बॉडी बिल्डर जावपाक जाय. हांवें थोडे थोडे करून सिरियसली घेतलें आनी मागीर करता करता एक थोड्या वर्सांनी हांव प्रोफेशनल एथलीट जालो. आनी आतां 5 वेळा मिस्टर गोवा म्हाका टायटल मेळ्ळा. सो हांवें केन्ना लायफान चिंतून नाशिल्लें म्हाका एका पिक्चरान, कोंकणी पिक्चरान तोय बी लीड रोल म्हाका करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली म्हणून. पूण म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान हे मुवीचें ऑडिशन चालू आसतना म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान नकळत म्हणजे म्हाका सांगनासतना म्हाजे फोटोज मिस्टर एडिसन गोम्साक सेंड केले आनी तांकां ते फोटोज खूब आवडले. सो तेंच्यांनी म्हाका आपयलो मेळ्ळें आनी हेज्या पयलीं ऑलमोस्ट ह्या कॅरेक्टराक लागून 80 तरी लोक आयिल्ले ऑडिशनाक लागून. आनी तेज्या मागीर तेंच्यांनी म्हाजें ऑडिशन घेवन तेंच्यांनी म्हाका सिलेक्ट केलो. एडिसन, म्हाका दिसता 4-5 टायम. हय. ना तेजें फॅन फॉलोइंगूय आशिल्लें आनी तो रोल पळया न्हू दॅट रिक्वायर्ड सम कायंड लायक सांगपा म्हणल्यार दॅट पावर इज निडेड इन दॅट कॅरेक्टर. आनी तो पावर इन दोज फोटोज वीच ही हॅड सेंड तेतून टोटली ही वॉज लुकींग लायक अ पॉवरफूल पर्सन हू कॅन एक्चुअली टेक द वेट ऑफ दॅट कॅरेक्टर. आनी त्या पासत तुमी ताका तयार केलो. म्हाका दिसता अमोद, हांव जाणा ते भशेन तुजें वजनूय तुका देंवचें पडलें? हय हय. एक्चुली हांव तांकां मेळ्ळो तेन्ना म्हाजें बॉडी वेट भरपूर आशिल्लें. ऑलमोस्ट 78-79 kg कितें आशिल्लो हांव. सो फर्स्ट तांकां मेळ्ळो तेन्ना हांव ऑडिशनाक सिलेक्ट जालो आनी तेंच्यांनी म्हाका फर्स्ट सांगलें जो कॅरेक्टर हांव प्ले करता तो नॅगेटीव आनी मातसो
स्ट्रीट आनी रफ असो आसा आनी ताका लागून म्हाका खूब बारीक जावचो पडटलो म्हणून, कित्याक तांकां बॉडी बिल्डर नाका आशिल्लो मुवीक लागून, तांकां एक्टर जाय आशिल्लो जेचे फिजीक एक एक्टरा भशेन आसपाक जाय, बॉडी बिल्डरा भशेन न्ही. आनी ताका लागून म्हाका तेंच्यांनी एक 1.5 म्हयन्याचे टार्गेट दिल्लें. 1.5 म्हयन्यान तेंच्यांनी म्हाका एक्टींग क्लासीस म्हणजे तेंच्यांनी पर्सनली 1-2 जाण भुरगे दिवन आनी तेय येवन म्हाका एनालायज करून म्हाका एक्टींग क्लासीस घेवन तेंच्यांनी म्हाका ट्रेन केलो. आनी ड्युरींग त्या प्रोसेसानूच हांवें ऑलमोस्ट म्हणजे वेट लॉस करून शूटिंग स्टार्ट जाता म्हटल्यार म्हजें 12 kg तरी वेट लॉस जाल्लें. ही सगळी तयारी करून मागीर तूं आतां पयलोच जो तुजो शॉर्ट शूट जालो हय, तेन्नाचे तुजे थोडे अनुभव सांगशी. पयले फावट शूट जालो म्हणजे तो म्हाजो फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स आशिल्लो. हांव जितलो एक्सायटेड आशिल्लो तितलो नर्वसूय आशिल्लो. आनी म्हणजे स्टार्टिंगेक म्हाका शूटिंग म्हटल्यार सामकी जशें आमी पिक्चरां पळयता, म्हाका दिसलें की मे बी एक टेक घेतले जावं कितें आनी हांव इजिली म्हाजो डायलॉग म्हणटलो. पूण जेन्ना कॅमेरा आसता तेन्ना मातसो मनीस नर्वस जातात. आनी हांव प्रोफेशनल एक्टर नासल्या कारणान म्हाका तितलो एक्सपिरियन्स ना आनी ताका लागून इनिशियली मातश्यो थोड्यो मिस्टेक्स जाल्योच म्हाजे कडेन. पूण एडिसन गोमसान त्यो अंडरस्टँड करून घेतलो आनी एवरी टायम जेन्ना हांव डिमोटिवेट जातालो जावं कितें म्हाजे कडेन मिस्टेक्स जाताल्यो, तांकां खबर आसतालें की हें कशें हँडल करपाचें आनी कितें करेक्शन करपाचें तें. एडिसन, हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरपाक तुमी मनाची आनी काळजा मनान तयारी, फायनान्साची तयारी करून प्रोजेक्टाक हात घातलो. तर असले प्रोजेक्ट मुखार व्हरता आसतना तुमी कसले कॅमेरा विचून काडलो? आमी एक्चुअली ह्या पिक्चरा लागून वी यूज 3 कॅमराज. आनी हांवें ऑनलायन वचोन आनी फिल्मांत जे हिंदी कोण कोताय वो मराठी कोताय तेंगे आय वेंट एंड मेट देम आनी तेमी म्हाका गायड केलो. आय डीड माय प्रिपेरेशन्स एज वेल. आनी कॅमरा म्हणजे वी यूज ब्लॅक मॅजीक आनी वी यूज पॅनासॉनीक आनी आमी गोप्रो यूज केलो फॉर सर्टन सीन्स बिकॉज आमी ओदोच शॉट काडले जे कॅमरा उदकान दवरून काडले. आनी म्हणटच जी तुजी तयारी, जे डायरेक्शनाचो जो भाग आसा तो तुवें स्वताक अभ्यास करून जे त्या शॉटांचो रिक्वायरमेंट आसा तेच भाशेन तुवें हे फिल्म तेच भाशेन केले. आनी आमगेले सगळे पिक्चरां जितले आहाय फ्रॉम सिनेमेटोग्राफर, फ्रॉम डायरेक्टर, फ्रॉम प्रोड्युसर, हांव फर्स्ट टायम. आनी इवन आमगे एकलो एक्सपिरियन्स जाल्लो म्हणटा तो एल्वीस मास्करेनस, हू हॅड एक्चुअली बीन बिफोर द कॅमेरा सेवरल टायम्स. सो तोय आसप म्हळ्यार सेटाचेर वी यूज टू गेट एक्सपिरियन्स फ्रॉम हिम एज वेल. आनी तुमी आपले तुवें ह्या पिक्चरां धाकलोसो रोल केला वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तुमकांय तें खबर आसतलें कितकोन वॉट वॉज द प्रोसेस. आमी एक शॉर्ट काडला जातून तुका बांदलो आनी तुका हांवें मारलो. हय, सो ते थोडे एक्सपिरियन्स सांगशी. तो हांव केन्ना विसरचो ना, कित्याक तेन्ना म्हाका थोडे कडेन खरोच मार पडलेलो आसा तुमचे कडल्यान. आनी तो म्हणजे तो आमचो हांगा आग्वाद फोर्टार जेल सीन केल्लो आमी. आनी तो एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो, मातशें दुखलें बीन. एक्चुअली हांवें तेका विचारलें, हांवें म्हळें आमोद यू आर गिवींग द परफेक्ट रिएक्शन, तुगे एक्सप्रेशन आहाय ती बी सगळीं सारकी परफेक्ट आहाय. तो म्हणपा इतलींच कित्याक आपणा मार पडटा हरेन आनी आपणा तेच राग येता. सो दीस वॉज द सिट्युएशन ड्युरींग दॅट टायम. पण आनीक एक अनुभव म्हटल्यार त्या वेळार आनी त्या काळार शूटिंग चलता आसतना कितलेशे ट्युरिस्ट जे येताले, एक बॉलिवूड मुवी चल्लेल्या भाशेन वसत तो ऑटोग्राफ जावं फोटो काडटाले आनी कितें कितें एक वेगळें वातावरण. खरेंच एक इंटरनॅशनल फिल्माची शूटिंग चलता काय दिसताली. तर हें फिल्म आतां तयार जालां, तर तयार जाल्या उपरांतचो तुजो अनुभव? ना, हांव हें तयार जातरी वेन आय सॉ द फिल्म, जो सावंड आनी आफ्टर द फिल्म एक्चुअली शूटिंग जातरी द पोस्ट प्रोडक्शन आनी हे पोस्ट प्रोडक्शन करपाक आय यूज वन गाय कॉल्ड रॉय डिकॉस्टा, हू एक्चुअली इज अ गोवन. आनी तो म्हाका मेळ्ळो तेन्ना म्हाका फिल्म करपाक एडिटींग स्टुडियो तितले न्हय, जितले बॉम्बे आहाय तितले. सो आय एसेंबल्ड द सिस्टम वीच ही रिक्वायर्ड. आनी आमी ते इंडियेकू दुसरे हाडले टू बाय दॅट कायंड ऑफ अ सिस्टम. आनी इन गोवा वी वर द फर्स्ट वन
to use that particular kind of a system. आणि since we had 3 cameras, so कॅमेराचें कितें आसता एक कॅमेराचें different setting उरता. So to match the color we required an experienced person who actually is a master in doing DI. So and he has done an excellent job. आणि मागीर सावंड आम केला गोंयांत हे पिक्चर म्हाका दिसता पयली पिक्चर आख्या गोंयांत जे एवरीथींग इज डन इन गोवा. म्हणजे सगळे सायडीच्यान जे जितलो टॅक्निकल तुमकां मनीस जाय आसले तितले आमच्या गोंयांत तुमकां सापडले आणि दे हॅव डन अ एक्सलंट जॉब. म्हाका जायत जाणांन हांवें लायक यू नो हे प्रोडक्ट म्हाका बरो जावपाक जाय आसलेलो लायक सावंड. वी डीड सेवरल चेंजीस आनी ते कोण कोताय सावंड दीपक आनी सांचो they were so cooperative. We had actually done the sound wholly redone. So तेमी म्हाका कांय त्रास केलो ना. They understood what we wanted. आनी परत सगळें आमी परतून तयार केलो जो सावंड. मागीर हें करपाकू आय वॉन्टेड अ सेकंड ओपिनियन. सो जेन्ना हांवें एक्सपिरियन्स मनीस जे हिंदी फिल्मान काम केलां तांकां हांवें दाखयलें तेन्ना दे वे सरप्रायज. दे सेड वी नेवर न्यू दॅट दीस कायंड ऑफ कॅरेक्टर्स लायक आमोद ऑर एल्वीस जावं मलीद आणि पी आग्नेलानू ह्या पिक्चरान एक्टींग केलां. तेणी हितू तेगे रोल एश को आहा की ही डजंट इवन हॅव टू से अ वर्ड. म्हळ्यार तेणें एश कोन्न तो हें केलां की लायक ही हॅज डन म्हणजे तेणें एश कोन्न केलां की लुकींग एट द एक्टींग यू वील से दॅट ही हॅज डन अरावंड 7-8 फिल्म्स. नो वन वील से दॅट ऑल दीस पीपल आर फर्स्ट टायम एक्टर्स. म्हणटा आपल्या भितर जायते अनुभव आसतात आनी ह्या अनुभवान भरोन तेणें हें फिल्म केलेल्या भशेन दिसता अशें तुमी म्हणूंक सोदतात. एडिसन मा फिल्म तुजें झिरोल तुका आवडटलें तरी आसतना ह्या फिल्मांत एक स्पेशलिटी अशी म्हणजे खंयचो भाग आनी खंयचो पार्ट तुमकां चड आवडटा? चड एक्चुअली चोवपाक गेले जाल्यार आमी तें हितू पार्ट फिल्म चोयलां आतां आनी परत म्हाका every time I watch it, I think I'm watching it for the first time. And I want to know की हांवें कितें सारकें केलां कितें वायट केलां. आनी एक पावटी अशें करून म्हाका थोड्यो सीन आहाय वीच आय एक्चुअली लायक इज द क्लायमॅक्स. लास्ट 20 मिनटांकू हांव जितले पावटी हांव चोयतां आय हितू थिंगा लायक यू नो द क्लायमॅक्स इज नायसली डन एंड द सावंड आनी एवरी टायम आय सी द क्लायमॅक्स आय क्राय. ओके म्हणटच हाचेरूच आमी एक धाकटोसो विसव घेवया आनी रोखडेच परत येवया. वेलकम टू गोवा. सिडनी तुका खबर आसतलें कितें चल्लां तें. चड करून कोस्टल बेल्टान प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग्स सगळें आनी त्या खातीर ही जबाबदारी तुजेर दिली. सोंपेपणी हांव कोणाचेर विश्वास करना आनी विश्वासघात करतल्याक हांव बऱ्यान सोडना. डील इज डील. नो मनी नो ड्रग. खंय आसा संतोष? आज रात्या भितर म्हाका संतोष जाय. तूं जाणा म्हाका पयशा कडेन खेळ कोता येना. पिंजऱ्या बांदून मारल्यार तो सर्कस करता आनी ताका सोडून घालत जाल्यार तो कोणाकूय खावन उडयता. नेगली आनी अलीची अजून कांयच इन्फॉर्मेशन मेळूंक ना. कोणाकूच खबर ना की ते खंय आसा ते. वी आर ट्रायिंग आवर बेस्ट. परत एक पावट तुमकां ह्या कार्यावळींत येवकार दिता.
खरेंच एडिसन बाब ह्या फिल्माक तुमी जायतो थोकोस घेवन हें फिल्म तयार केलां. एक्शन फिल्म म्हटलें काय ना, चडशीं तातूंत कांतारां सॉंग्स आसनात, पूण हातूंत तुमी थोडी सॉंग्स घालपाचो प्रयत्न केला. होय, आमी ह्या पिक्चरान वी हॅव टोटल 6 सॉंग्स आनी हें म्युजीक केलां. सगळीं सॉंगां बरयलीं आमगे ती आग्नेलानूच, कंपोजरूय तोच. म्हळ्यार म्युजीक कोत्ता तेन्ना वी डिसायडेड एक्चुअली दॅट इन कोंकणी वी फील म्युजीक सगळे भाशेन सेम आसता. सो वी ट्राय टू इंट्रोड्यूस रॅप and which is sung by Sabino Dias, who had also been a voice of Goa. आणि मागीर वी वॉन्टेड यूथ. दीस फिल्म इज टोटली यूथ ओरिएंटेड. आतां आमी कोंकणी कांतारां आमगे म्युजिशियन बरे आहाय व्हडले व्हडले, म्हळ्यार कोंकणीन लायक यू नो तितलो ग्रो म्युजीक इंडस्ट्रीन जालो ना. आनी म्युजीक हॅज बीन ऑफ वन पर्टिक्युलर कायंड. सो आमी तो चेंज हाडपाक एक हें केलां आनी वी ट्राय टू गीव मोर ऑप्शन इन दॅट कोंकणी म्युजीक. लायक यू नो वी ट्राय टू गीव एनादर ऑप्शन. थोडें वेस्टर्नायज करपाचो प्रयत्न केला. वेस्टर्नायजूय केला आनी देर इज अ एलिमेंट ऑफ इंग्लीश टच ऑल्सो. म्हणटच आयच्या गरजे प्रमाणे आयचो जो तरणाटो आसा ताच्या काळजांत हें संगीत वचपाची गरज आसा. तर ह्या कांतारां ही म्हणपाक तुवें गोंयच्याच कलाकारांचो वापर केला. सगळे गोंयचे सिएल्डानूय म्हणला, सिएल्डा आख्खे वर्ल्ड फेमस जाला बिकॉज ऑफ नाचिया कुंपासर. आनी मागीर साबिनो डायस हू हॅज बीन वॉयस ऑफ गोवा, मागीर आकाश तेलगू तेणेंय म्हणलां. आनी आमगे आनी एकलो मार्क रेवलॉन म्हूण, हू आय बिलीव इज द ओनली इंडियन हू हॅव एंटर्ड वॉयस ऑफ UK. सो तेणेंय तितून 2 म्हळें. आनी आमगेलें एक सॉंग आहा तें सांचो मिनेझीस तेणें केलां कंपोज, वीच वी थॉट दीस क्लायमॅक्स रिक्वायर्ड अ सॅड सॉंग. आफ्टर वी फिनीश शूटिंग दीस वॉज नेवर डिसायडेड. सो आमी एक वरस मागीर वेन वी वर इन पोस्ट प्रोडक्शन we composed this song because we wanted to give more hype and more म्हणजे एक डार्क एश तरी लूक दिवपाक जाय आसलो, बिकॉज समथींग सॅड इज गोईंग ऑन इन द क्लायमॅक्स. सो ते हें करपाक टू ब्रिंग द सीन अप आमी आनी एक सॉंग बरयलें आनी तें कंपोज केलां सांचून आनी मुळाय म्हाका रेवलोनान. अमोल, हें फिल्म काडटा काडटा तुका अशें दिसलें की कितलोसो काळ आनीक वेळ ह्या फिल्मा पासून आपणें वगडावचो पडलो? वगडावचो पडलो अशें हांव केन्नाच म्हणचो ना, कित्याक की मे बी मदीं मदीं म्हाका खूब टेक घेवचे पडटाले आनी चडशे शूट आमचे रातचे आसताले. आनी रातचे शूट म्हणजे रातभर शुटींग आसताली, रातभर जागो रावचो पडटालो. सो मागीर आनी अशें ना की जागो रावलो आनी एक काम केलें कशें. शुटींग म्हणजे तुमकां खबर आसतलें की एक्टीव आसा जाल्यार एक्टीव दिसपाक जाय. सो त्यो सगळ्यो गोश्टी सारक्यो लक्षांत घेवन करच्यो पडटाल्यो. सो एक एकदां सामको टायर्डनेस येताली, विकनेस येताली. एक एकदां अशें दिसतालें की म्हणजे पुरो कशें. पूण एक तो बारीकसो एक्सायटमेंट भितर आशिल्लोच, जो म्हाका तकलेन हाडटालो की मुवी कंप्लीट जातकीर कितें जातलें तें. आनी आज फायनली आमची जी मुवी आतां कंप्लीट जाल्या आनी आतां रिलीज जातली थोड्या दिसांनी, तेन्ना जी पळय मागीर फिलींग येतली, लोकां कडल्यान जो रिस्पॉन्स मेळटलो, तेन्ना ती एक वेगळीच फिलींग आसता. आनी तेन्ना ते सगळे मनीस विसरून वता. आनी जो हार्डवर्क आसा तो मनशाक पडपाकूच जाय, कावंट जाता आनी तो आसपाकूच जाय. जर हार्डवर्क ना जाल्यार तेजे ते जे फळ मेळटा पळय तेजो ती काय तितली उमेद येना. अमोद, हे फिल्म शूट जाल्या उपरांत तुका थोडी टॅक्निकल जी टीम ह्या फिल्मा पासून जावं सेटाचेर जावं स्टुडियोंत वावुरताली जावं डबिंगाच्या वेळार तुका जे मेळ्ळे तांचे अनुभव तुका कशे लागल्यात तुजे वयर? मिस्टर एडिसन गोम्स जेन्ना ते म्हाका म्हाजी रिहर्सल घेताले तेन्ना ते लायट्स आनी कॅमेरा सुद्दां यूज केल्लेलो. सो म्हाका फक्त एक मातशें आयडिया येवपाक लागून सेटाचेर कशें आसपाक जाय तें. एज वेल एज आतां नेक्स्ट डे जेन्ना पळय खंय शूट जावपाचो आसा, डायरेक्टर टीम थंय वचून ती सायट सगळी एनालायज करताली आनी मिस्टर एडिसन सुद्दां थंय वचून ती सगळी सायट पळोवप. एक एकदां जर म्हाजो थंय मेन एक कितें डायलॉग आसा जावं मेन एक खंयचो सीन आसा इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार ते म्हाकाय व्हरप थंय. सो आमी ती सायट एनालायज करप, टायम मेळ्ळो जाल्यार थंय प्रॅक्टीस करप. सो नेक्स्ट डे आमी जो पळय टायम घालतो थंय तितलो वेस्ट जायनाशिल्लो. शुटींग जावं कितें सगळें बेगीनचे बेगीन जातालें. हय,
हांव म्हणूंक सोदतालो की आख्खी जी टीम आसा हे फिल्म हे आख्खें शूटिंग जाल्या उपरांत तांचो एक्सपिरियन्स तुका कितें म्हणजे ते कितें म्हणटाले जे तुजे शॉर्ट्स आसात ते शॉर्ट्स बरे जाल्यात काय वीक पडल्यात. एक एकदां जे म्हाज्यो केन्ना केन्ना मिस्टेक्स जाताल्यो तेन्ना ते म्हाका करेक्ट करताले, पूण फायनली म्हणजे तेंचे कडल्यान सुद्दां म्हाका रिस्पॉन्ड बरोच आसतालो. म्हणजे हांवूय बेगीन फास्ट हें करून घेता म्हणून बेगीन शिकता आनी बेगीन डायलॉग डिलिव्हरी बीन बरी आसा म्हणून. एक वेगळो प्रश्न एडिसन, सेटाचेर जेन्ना आमी गेले आमी शूटिंग करूंक जेन्ना आमची तयारी करताले तुजी टॅक्निकल टीम बरीच व्हडली, हांव जाणा ते भाशेन ते जायते वावुरताले, पूण शूटिंग जाल्या उपरांत तुमी जे दुसऱ्या दिसाक बसून जावं रातचें बसून तें एनालायज केल्या उपरांत तुका सोंपेपणी कोणाचें एक्टींग तुका मेवलां म्हणजे खंयचो एक्टर तुका इझी हेणें एक दोन शॉटां भितर बरें केलें. एकल्यालें नांव घेवपाक जायना, जायत जाणां आहात. सो एकल्यागे नांव घेतलें जाल्यार दुसऱ्याकूय वायट दिसतलें, बट थोडे आय वूड नेम आउट अ फ्यू. जो आमगे दामू नाईक आहा तेणें एक धाकलो रोल केलो. सो ही वॉज तेका आमी इतू तो बरो एक्टर की तेका आमी स्क्रिप्ट देखून आदल्या दिसा दिवं ना कांय ना, ऑन तेन्ना येयलो तो आनी तो कितू बिजी ते तुमकां खबर आसतली. सो तो येयला विदीन 2 hours ही डीड हीज टेक आनी तो गेलो. आनी दुसरो म्हणटा तो तुंय आहलोलो, एल्विसूय आहलोलो, सगळे बरे एक्टर. म्हळ्यार आमी कितें केलां बरो एक्टर आसुनूय तुका खबर आहा आमी शूटिंग काड तेन्ना वी टूक एक्स्ट्रा केअर एंड वी टूक टू बी सेफ. आमी चडू शूटिंग काडलें, फुटेजीस आमी जायत दवरल्यो कित्याक सो दॅट इन पोस्ट प्रोडक्शन वी वील नॉट हॅव मच डिफिकल्टीज. हय, प्री प्रोडक्शना पासत तुका कितलो वेळ लागलो. आमी प्री प्रोडक्शन म्हणल्यार स्टोरी आग्नेलान बरोवन आमी कितें केलें देर वर सर्टन सीन्स एंड आय वॉन्टेड टू डू दीस मुवी सिन्स इट केम इन माय हँड इन अ डिफरंट वे. सो आमगे टीम एंटायरली बसोन ही सीन आहा एक पर्टिक्युलर सीन हाव वूड यू से इट ऑर हाव वूड द अदर पर्सन से इट आनी बरें जें आहा तें आमी तें हितून घायलां. सो ओपिनियन कलेक्टीव ओपिनियन कलेक्टीव ओपिनियन दर एका सिनाचेर तुमी चर्चा करून ते कलेक्टीव हें करून तो कितलो सुमार काळाव लागलो तुमकां हें सगळें आमकां करून. तें स्क्रिप्ट रेडी करता म्हणल्यार इट टूक अस अरावंड 2 म्हयने गेले. मागीर तेचे फाटल्यान 2 म्हयने प्रॅक्टीस करपाक गेले. मागीर सगळे एक्टर सोदपाक पयलीं प्रॅक्टीस कोशनू पयलीं आमी एक एक कॅरेक्टराक 2-2 जाणां सिलेक्ट केल्ले आनी ते सिलेक्ट जातरी इट वॉज नॉट माय ओपिनियन की हांवें एकल्याक घेवपाचो. आमी वी स्टार्टेड एक्चुअली लायक वोटींग who he would take for this particular role. So सगळ्यांक हें कोन्न whoever was हांवें एक पाट एकल्या सिलेक्ट केलो तो मनीसूय ना. सो इट वॉज समटायम्स हांवें चूज करून ना तेका देखून घेवपाक पडलो बिकॉज इट वॉज एवरी वन्स डिसिजन. हय, ताच्या उपरांत प्रोडक्शनाचो म्हणजे आख्खेच फिल्म कंप्लीट जाता पासून तुका ऑलमोस्ट 3 years लागली. 3 वर्सां. 3 वर्सां. ह्या 3 वर्सांच्या काळाक तुका जायतो म्हणजे तुजें जें बजेट 50 lakhसांचें 50 लाखांचें जें बजेट आसलें तें खंय मेरेन पावलें. बजेट म्हणलें जाल्यार आमगेले वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. फिगरूय सांगपाक म्हणजे सांगपाक म्हणलें जाल्यार इट ऑलमोस्ट वेंट डबल. आनी हितू आमकां हें जालें की पिक्चर अशें करून काडीत जेन्ना आमी वयताय एन्ड वेन हांव खूद ह्यो फुटेजीस चोयतालो तेन्ना हांव सरप्रायज जावप आनी हांव म्हणप आरे आमच्यान अशें करपा जाता. सो आमी तें थोड्यो हें आहाय की सिन्स वी थॉट वी कूड एड समथींग मोर. सो म्हाका दिसता आफ्टर डबिंग देखून आमी थोडे वचोन आमोदा वरार देखून वचोन आमी शूटिंग बी केलां परत. परत बिकॉज तें आमकां दिसलें की पिक्चर आनी मातशें हें जातलें. हय, म्हणटच ताचेर तुमी जायते परत तें फिल्म पळोवन तातूंत करेक्शनां करून आतां 3 वर्सांनी हें पिक्चर तयार जालां. लोकां मुखार हें पिक्चर गेल्या उपरांत तुका कितें दिसता कशें आसतलें लोकांचें ओपिनियन कितें आसतलें. लोकां ओपिनियन म्हणलें जाल्यार आतां एक्सपेक्टेशन तुजें एक्सपेक्टेशन मुगे एक्सपेक्टेशन आय फील पीपल वील लव दीस फिल्म कित्याक ह्या फिल्मान जायत भाशेन आहा. वी हॅव इमोशन्स इन दॅट. वी हॅव लायक यू नो अ कॅरेक्टर हू will be hated when he is on screen, but the same character will be loved by the audience when they actually leave the theater. So a film ए भाशेन केलो हा की आतां like you know the film is we have given a western film sort of with a goan touch. आनी म्युजीक वायज म्युजीकूय लोकांक आवडोवपा जाय. मागीर आमगेले
लायक वॉट एवर आम कितें केलें तें आमकां एक नाका आसलोलें की आय वॉन्टेड दीस इंडस्ट्री टू ग्रो आनी तेका लागून आमी इतू हें केलां की लायक मुगे बिजनस देखून हांवें सोडून हांवें एक्चुअली तुका सांगपा म्हळ्यार माय वायफ इज टेकींग केअर ऑफ माय बिजनस हांवें टोटली आय गिवन माय सेल्फ इन टू दीस हय अमोद आयचे जे तरणाटे हें फिल्म पळयल्या उपरांत जावं एक तरणाटो कसो आयच्या तरणाट्यांक तूं कितें सांगूंक सोदता जेंकां पिक्चरान काम करपाची आवड आसा हांव इतलेंच सांगपाक सोदतलो की जर हांगा गोंयान आतां फूल फिल्म क्लासीस आतां स्टार्ट जाल्या आनी हेज्या पयलीं आशिल्ल्यो सो तेंच्यांनी कोणाक एक्टींग शिकपा जाय जावं डिरेक्शन लायनींतलो कितें जर एक्सपिरियन्स घेवपा जाय कितें शिकपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी ते शिकचेत ते करूंकूच जाय आनी आपूण वतलो आनी आपल्याक ते सिलेक्ट करतले काय ना आपले बाबा थंय डायलॉग्स आयकून कोण हांसतलो काय फकाणां करतलो सिरियसली घेतलो कितें जातलें तेजेर चड विचार न करता एटलिस्ट इनिशिएटीव घेया एटलिस्ट तो एक स्टेप घेया ट्राय करा आज जायना जाल्यार एक 2-3 कडेन ऑडिशन दिया केन्ना केन्ना खंय नाल्यार खंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटलीच आनी कांयच ना जाल्यार कॉन्टॅक्ट्स तरी जातले जेचेर फुडें इन फ्युचर आनी खंयी ऑपॉर्च्युनिटी मेळूं शकता तेका लागून पयलीं हार्डवर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट खरेंच एडिसन तुमी तुमचो वेळांत वेळ काडले आनी आमच्या मदें आयले अमोद तुमकां व्हड यश आवडटा आनी एडिसन इतलेंच मागता म्हाका खात्री आसा हें फिल्म आख्ख्या गोंयच्या लोकांक गोंयकारांक मानतलें आनी हाची एक स्पेशलिटी म्हटल्यार ह्या फिल्माक A to Z सुरवात आनी शेवट मेरेन आख्खीच गोंयकारांनी गोंयकार टीम गोंयकारांची टीम गोंयचे कलाकार आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन हो प्रोजेक्ट मुखार व्हेला आनीक ह्या फिल्मा पासत हांव तुमकां व्हड यश येता आनी तुमी तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची ही माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता सगल्यांक देव बरें करूं.